साध्या काळाचो 32वा इतर जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 32व्या इतराची देवस्तुती संभ्रमता आणि आयची सर वाचपा आमकां देव आनी दुडू म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. हर एकलो सर वस्तू मध्ये दुडू आपणावंक आशेता. दुडू आमकां अधिकार, ग्रेस्तकाय, भद्रती आनी स्वातंत्र्य दिता. देखून आमकांच आमी हें व्हडलें सवाल विचारूंक आसा. आमच्या भक्तीपणाचो शेवट कितें? देवा आनी दुडवा थंय आमचो संबंद कसलो? आमी आमचो धर्म, अधिकार आनी हुद्दो आमच्या स्वार्था पासत वापरिना. जेजू आमकां आज दुडवाचो त्याग करूंक सांगना. बगर आंतरीक बदलावण, पेल्या मोग आनी हुस्को आसूंक जाय म्हूण शिकयता. आमी दुडवांनी जिवाचें, आमचें आनी हेरांचें मोल बांदचें न्हय. दुडवाचें नीज मोल आमी मोगा आनी सेवे मारिफात बांदूंक जाय. देवा आनी मनशा मदलो संबंद दुडवाचेर हुंदून न्हय, बगर मोगाचेर आनी सेवेचेर हुंदून आसूंक जाय. जेजूच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार सर्गी आमी दिरवें पुंजोवया, थंय किडो वा कलम लागचें ना. तर विधव स्त्रेची देख आमी घेवया आनी मोगाच्या करण्या वरवीं सर्गी दिरवें जोडूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. खंय आमची गरज बलिश्ट आसा थंय देव लागींच आसा म्हणलें आयचें हें उतर आमकां स्पश्ट करता. आयच्या वाचपांत विधव स्त्री आपल्या लागीं आसलो निमाणो उंड्या कुडको वांडटा आनी देवाच्या उदारपणाचेर पातयता. तर देवाचेर पातयेन जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजू संवसारांत येवच्याचो उद्देश आमकां कळयता. पातकी मनशा कुळाक चडवण लाबोवंक जेजू संवसारांत आयलो आनी ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळा तो ताची महिमा ताका राखून रावल्यांक उडापी करतलो म्हणलें आमकां स्पश्ट करता. तर जेजूचें वर्तेपण परगटचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थ एक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता देवा आनी दुडवा मदलो अंतर विधव स्त्रियेच्या उदार करण्या मुखांत्र जेजू आपल्या आपोस्तलांक कळीत करता. जेजू फारिजेवांचे दोळे उगडटा आनी देवाचो मोग नीज काळजान करूंक आनी दुडवाचो बरो उपेग करूंक शिकयता. तर दुडू पेल्याच्या सेवेंत विनियोग करूंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी शीत दिवन आयकुया. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांक सुवार्ता परगटणेचे रुवारी जावन तांकां तुवें नेमलाय. जेजूच्या जिणेचे जिवे मार्गदर्शक तांकां कर. तांच्या मिसावांत उदार आनी तांच्या सेवेंत दयाळ तांकां कर. भावार्थी परजेक सर्गी राजाच्या दिरव्या थंय आकर्शीत करीशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशाच्या राजकारबाऱ्या पासून. मोगाळा बापा, संपत समृद्ध भरीत जावन आसच्या ह्या देशांत देशाच्या राजकीय वडिलांनी धन दिरवें अधिकार हुद्दो म्हणलें स्वार्थपणाक वळख जायनासतना देशांत आसच्या दुबळ्यांची, निर्गतिकांची आनी अनाथांची पालन पोशण करूंक तांकां जाणवाय दी. सांगाता सर जाती कातीच्या लोकां मदें शांती समाधान आसा करूंक वावुरीशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें विधव स्त्रियां पासून. दयाळा बापा, सबार प्रायवंत आनी नेणट्यो स्त्रियो विधव जाल्यात. तांच्या असहायक परिस्थितींत तांकां आसरो आनी भद्रती जा. तांचें जिवीत आनी ताणें भेटोवची सेवा तुज्या व्हड महिमे पासून म्हूण तांकां शिकय. सुवार्थेच्या विधव स्त्रिये बरी तांचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी आनी उदार सेवे मुखांत्र सर्गी दिरवी जोड घेवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्यां पासून. काकुळदारा बापा, सर काजारी जोड्यांक तांच्या बेसांत विस्वासी दवर. भुरग्यां बाळांचें देणें तांकां फावो करून तांचें जिवीत फळां बरीत कर म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्यास पासून. विस्वासी बापा, ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत हाजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी विधव स्त्रियेची देख जण एकल्यांनी आमच्या जिणेंत घेवंक आमकां शिकय. धर्माचे नीज अर्थ समजूंक आमकां आदार दी. देवा आनी दुडवा मदलो अंतर आमी समजून आमच्या दुडवाचो बरो उपयोग करून पेल्या सेवेन
तो विनियोग कर सर्गी धीर विपुजूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता